मतदारसंघातले म्हत्वाचे मुद्दे विधानसभेन मांडटलो। तशेंच कुठ्ठाळे मतदारसंघातलो विजेचो म्हत्वाचो विशय आसा त्या विशीं हांव विधानसभेन आवाज काडटलो। त्यान भायर जे कोयराचे ट्रक शेतांनी गार्बेज हाडून घालता तोवूय विशय गंभीर आसा। हो विशय विधानसभेन मांडटलो म्हण कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज उलयला। आरडीएक्स स्को खातीर प्रसाद नायक। असेंब्ली जे आमचे इम्पॉर्टंट जे कितें इश्यू आसा, जे लोकांचे कितें इश्यू आसा ते हांव असेंब्लीन आमचे काडपाचो आसा। आनी मेन इश्यू म्हणल्यार आमचो लायटीचो आसा। एवरी टायम आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक जेन्ना म्हाका फोन करता, बाबा लायट गेली लायट गेली लायट गेली, हाचेर कितें तर उपाय गव्हर्मेंटान काडपाक जाय, पावर मिनिस्टरान काडपाक जाय। आनी हो इश्यू हांवें ऑलरेडी घातलेलो आसा आनी म्हाका तो इश्यू येतलो आनी तेजेर म्हाका डिस्कशन करपाक जाय। कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन इनोव्हेशन जाल्लें आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें, पूण आजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना। पूण म्हाकाय जाय जातले बेगीन आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाक जाय। जे मेरेन अंडरग्रावंड केबलिंग जायना ते मेरेन आमकां भरपूर प्रॉब्लम। कित्याक हांगासर हांव डिपार्टमेंटाचोय गुन्यांव करना, कित्याक हांगा झाडां भरपूर आसा, झाडांचेर केन्नाय तुळी पडटात। बाकीचे मागीर लोक आमकां फोन करता, आमकां विचारता बाबा लायट गेली लायट गेली। हांव जाणा लोकांचे मनान कितें आसा, म्हाका खबर आसा लायट ना जावन लोक उलयतलोच आनी आमकां फोन करतलोच। ताका लागून आमकां जाता तितले बेगीन हे अंडर केबलिंग हें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक जाय। तशेंच आमचें एक गार्बेजीचें एक प्रॉब्लम आसा। तुमकां खबर आसा मिडियान तुमकां दाखयलां, पयर फाटीं एक ट्रक गेला जे आमचे कोर्ताली कोमदार लँडान जे हितून तेणी गार्बेज हाडून घालताले आनी गार्बेजीचो हांव इश्यू घेतलो असेंब्लीन। गार्बेज घालताली सगळीं आमच्या शेतान। आयज तुमी पळयलां ही शेतां, ही आमची शेतां आसा ती सगळीं आख्खी रोमता। इतलें हें जालां लोक रोवपाक देखून फाटीं फुडें सरता। ताका लागून हेजेरूय आमचें एक्शन जावपाक हांव इश्यू आमचो असेंब्लीन घेतलो। बाकीचे जायते इश्यू आसा ते आमचे हांव असेंब्लीन घेतलो।